नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. खबरो विस्तारान. लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारेच्या नजरेन केंद्रीय फुडाऱ्यांबरोबर चर्चा जाली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. मोदीच्या सभेची तयारी खंय मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. बजेटाचेर उलोवंक न्हयकार. दिल्ली विजीट जी आशिल्ली ती लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या दृष्टीन तयारी आणि बाकीच्या सगळ्या डिस्कशना खातीर आशिल्ली. निश्चितरित्या त्यानुसार आमचे सेंट्रल पार्टी लिडरशिपे कडेन डिस्कशन. मोदीच्या सभेची तयारी ऑलमोस्ट म्हणजे फाल्यांपर्यंत पूर्ण जातली, पण नेटान तयारी सुरवात आसा. 50,000 प्लस लोक ह्या मिटिंगेक उपस्थित रावतले. विकसित भारत विकसित गोवा 2047 ह्या थेमीचेर ही सभा जाता. ती समेस्तर गोंयकार खूप मोठ्या प्रमाणात उपस्थित तयारी नेटान सुरू आसा. बजेट कशें आसतलें ते हांव पयलीं कशें सांगतो ना. बजेट कशें तयार आसतलें मागीर सांगता. बेतलांत इंडिया एनर्जी विकाच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या येवकाराक तयारी नेटान. 6 ते 9 फेब्रुवारी मेरेन एनर्जी एक्झिबिशन परिसंवादाचे आयोजन सुवातेर 6 देशांचे पॅव्हिलियनांनी आसतले. मंगळारा प्रधानमंत्री 4 प्रकल्पांचे उक्तावण करतलो. मडगांव बस स्टँडार जाहीर सभाय जातली. इंडिया एनर्जी विकाचे जे दुसरे एडिशन आहा ते गोंयान जाता आणि ते 6 फेब्रुवारीच्यान सुरू जाता आणि 9 फेब्रुवारी पर्यंत हांगासर बेतलान ONGCची जी प्रॉपर्टी आहा थंय ते जावपाचे आहा. तेजे इनॉग्रेशना खातीर देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांगासर येतले. ते 6 तारखेक सकाळी हांगासरलो इंडिया एनर्जी विकाचो इव्हेंटाचें ओपनिंग करून मागीर ते सरकाराचो कार्यक्रम जो मडगांव जावपाचो आहा ते कार्यक्रम अटेंड करपाक वयतले. मोदीचो हांगासर कार्यक्रम असो आसतलो की ते हांगासर येयल्या उपरांत ओपनिंग जाल्या उपरांत तेंचे थोडे हांगासर डेमॉन्स्ट्रेशन आहा. ते डेमॉन्स्ट्रेशन जाल्या उपरांत ते स्टॉल्स पळयतले. स्टॉल्स पळयल्या उपरांत ऑयल आनी गॅस कंपन्यांचे CEOs जे आहा तेंच्या बरोबर तेंचे रावंड टेबल जावपाचे आहा. तेजे उपरांत ते हांगासरलो कार्यक्रम दनपार पर्यंत सपोज मागीर ते गोंय सरकारच्या मडगांवच्या कार्यक्रमा खातीर हांगासरल्यान भायर सरतले. मागीर तेंची थंयच्यानूच ते परत वचपाक वयतले. ह्या इंडिया एनर्जी विकाक हांगासर 120 मायज कंट्रींतल्यान 35,000 मायज ग्लोबल एटेंडीज येवपाचे आहा. 400 सुमार ग्लोबल स्पिकर्स हांगासर आसतले. 4,000 कॉन्फरन्स डेलिगेट आसतले. 80 मायज कॉन्फरन्स सेशन्स हांगासर जातली. 350 मायज कंपनी एक्झिबिटींग कंपनीज हांगासर. आनीक एक गजाल हांगासर आमकां आयको येता की हांगा जो ONGCन जो हो तेंची प्रॉपर्टी आहा जी एक्झिबिशन ना खातीर जी डेव्हलप केल्या हांगासर फुडाराक एक्झिबिशन्स चालू दवरपा खातीर वेगवेगळे सेंट्रल गव्हर्मेंटाची वा वेगवेगळी प्रायवेट एक्झिबिशन चालू करपा खातीर हो वेन्यू ओपन जातलो. आनी इतलें कळटा की इंडिया एनर्जी वीक जो हांगासर गोंयान फर्स्ट टायम जाता 2nd एडिशन ते हांगासर परमनंट वेन्यू म्हणून तेका अनाउन्समेंट जावंक शकता अशें सद्या तरी सुत्रां कडल्यान आयकुपाक येता. स्टुडंटां खातीर लौकीक शिलकार. ब्रेस्ट कॅन्सराचेर 4.20 लाख मोलाचें इंजेक्शन पेशंटाक फुकट दिवपी गोंय पयलें राज्य. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. पेर्तुजुमाब ट्रास्तुजुमाब मिक्स इंजेक्शन ब्रेस्ट कॅन्सर उपचाराक येता. आयतारा GMCत पयल्या दुयेंतीक इंजेक्शन दिलें. टाटा कडेन कबलात केल्या. फुडल्या 16 म्हयन्यां भितर गोंयांत खंय फूल फ्लेज कॅन्सर हॉस्पिटल. ब्रेस्ट कॅन्सराचेर फुकट उपचार दिवपी गोंय पयलें राज्य. 4,20,000चे इनिसांव आयतारा GMCत पयले फावट पेशंटाक दिले. आरोग्य मंत्री विश्वजीत सांगता. आणि आयज आमी नवे इंजेक्शन एक मोनोक्लोनल आमी नवे इंजेक्शन सबक्युटेनियस आमी चालू केल्ले आसा. एक पर्टुजुमॅब ट्रस्टुजुमॅब हे कॉम्बिनेशन इंजेक्शन आसा ते सबक्युटेनियस दिवचे पडटा आनी हे आमी पयले पेशंटाक आयज दिल्ले आसा. हे इंजेक्शनाचो कॉस्ट आसा 4,20,000 आनी हे पेशंटा खातीर दिवपाक म्हणून आमी वर्साक म्हाका दिसता असले जे पेशंट आमकां हे लागतले एक 10-12 अशे पेशंट येवं शकता जेंकां ह्या तरेचे ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल दिल्ले तेंचें जीवन आमी वाचूं शकता. गोवा पयलें राज्य आसा, पयलें गव्हर्मेंट गोवा मेडिकल कॉलेज पयलें हॉस्पिटल आसा गव्हर्मेंटाचें जे खंय आमी फ्री ट्रिटमेंट आमी दिवपाचो ह्या इंजेक्शनाक आमी इन्क्लूड केल्ले आसा. टाटा मेमोरियला कडेन कबलात. गोंयांत कॅन्सराचे फूल फ्लेज हॉस्पिटल 16 म्हयन्यांत तयार. डिझायनान मातशें वेरिएशन केल्ले ते सगळे आमी बिकॉज वी आर इन MOU विथ टाटा मेमोरियल बट वी हॅव टू गो एज पर एक्झॅक्टली वॉट दे से. सो दॅट इज गोईंग ऑन. मिनिट दॅट हॅपन्स फूल स्विंग लायक हाव वी पुट अप द SSP विल पुट दॅट अप.
सेम एजन्सी इज बिल्डिंग इट. सो कितले म्हयने वचपाक शकता सर? 14 म्हाका दिसता फ्रॉम द टायम दॅट फायनल ड्रॉइंग इज डन से 14-16 months. कॉन्ट्रॅक्टर फायनलाइज एवरीथिंग फायनलाइज. ड्रॉइंगचं काय होतं ते थोडं कॉस्ट वाढलेलं आहे. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. लोलयां फिल्म सिटी जावची म्हण थंयची कोमुनदाद फावराद. कोमुनदादीचे बसकेक 108तले 54 वांगडी आशिल्ले. 50 जाणांनी तेंको दिलो, 4 विरोध. तेवटेन लोलयेच्या कांय लोकांक फिल्म सिटी नाका. आमच्यो जमनी घेवं नाकात म्हण पंचायती भायर निदर्शनां. 54 मेंबर हजर आशिल्ले. 54 मेंबरां भितर 50 जाणांनी फिल्म सिटी खातीर खास मिटींग आली. 50 जाणांनी सपोर्ट केलो ही फिल्म सिटी जावची म्हणून. 4 जाणांनी विरोध केलो. थोडे मिसअंडरस्टँडिंग आसा की फॉर्मेलिटी जावना म्हणटात किंवा ते हे ना, सो तांकां दिवपाक शकना. पूण ताका जेन्ना जे गव्हर्मेंटाचें नोटिफिकेशन आसा, सरकारी जर प्रोजेक्ट आसत आनी सरकाराक जाय आनी कोमुनदादीचे जर कन्सेंट आसत जाल्यार सरकार जाय तितली जमीन आमी दिवंक शकतात. ते तांकां वाचून दाखयलें. ग्रामसभा जावचे पयलीं खंयची ऑथॉरिटी तर्फे किंवा तुमचे तर्फे कोण विरोध करता तांकां समजोवपाचो बी प्रयत्न जातलो काय? जायल्यार आमी करूंक शकतात. आमकां कन्सेंट जमीन दिवपाची मतलब तांणी खूब डिस्कस करपा पयलें, म्हाका समजोवपा पयलें. हांवें क्लियरली सांगलें हें कशेंच मान जावपाचें ना, हें स्क्रॅप जावपा जाय. टोटल इलिगल, फूल प्रोसेस इलिगल. आनी गव्हर्मेंटान जे हें दिलां आपल्याक कितें इन प्रिंसिपल अप्रुवल दिला ही अशी, तें बी टोटली इलिगल. बिकॉज हांगाच जर आमी ते इलिगली घेतात फुडें ते सगळेंच इलिगल न्ही. ह्या सायडीच्यान पंचायत आसा. पंचायत वाठारांत जवळ जवळ 70-80 लोकांनी मूक प्रदर्शन केली आनी विरोध दाखयलो. फाल्यां जर खरेले हांगा जर फिल्म सिटी आनी प्रोजेक्ट जर ह्या गव्हर्मेंटान आमचेर लादलो फोर्सिफुली, तस जाल्यार हांगा ना म्हणल्यार अख्ख्या काणकोण तालुक्यांत 30 ते 40 हजार तरी पॉप्युलेशन वाडटलें. तेन्ना हांगची स्थिती कितें जातली? आज मुखाली जी पिढी आसा ताचे खातीर आमी हो सगळो जागो राखून दवरप आनी हो सगळो निसर्ग जागो राखून दवरप, किंवा आमी गेल्या येता त्या पिढयेक भुरग्यांक निवळ उदक कशें मेळटलें, निवळ अन्न कशें मेळटलें, तांगेलें जीवन कशें सुखी जातलें ह्या बाबतींत विचार करपाची खूब गरज आसा. ही कॉमन लँड विलेजीच्या फुडली पिढये खातीर ही जमीन जी सांबाळून दवरली आहा ती अशें करून ते काबार. सो तुमकां वन टायम सेटलमेंट करून काबार करपाक जाय जमीन. गांवांत जी जमीन आहा तुमकां थिंगसून भायरसून भायल गांवांसून हिंग येवन तेच्यान तें चोवपा आहा आपले कबीलदाद आसा काय ना ती चोवपा नाका. तर ते वन टायम सेटलमेंट करून ती जमीन काबार करूंक शकता. ओपोज आसा हो आमच्या सभापतीन पळोवपा जाय. ताका जर दिसता की हांगा ओपोज कोणाचो ना, 1-2 जाण 4 जाण ओपोज करतात, जाल्यार हो लोकांचो क्राउड पळोवपाचो आनी तेणे डिसिजन घेवपाचें. हो 4 जाण वा 150 लोकांचो न्ही, हो जवळ जवळ 1000-1500 लोकांचो गांव आसा. हो तांचो रायट तांकां दवरपाक जाय. जो वेळ पर्यंत गव्हर्मेंट लोकां बद्दल चिंतना तो वेळ पर्यंत कोणाचेच बरें ते करूं शकपाना. हे 101%. रिकॉल जाता जी IITची हे जाली तशी, IIT लागून जे आंदोलन जालें तशें, IIT लागून आंदोलन जाल्यान एक व्हडली मेगा ग्रामसभा भरलेली. तेन्ना ही तशीच जातली काय कितें अशें लोकां मदीं आतां उलोवप चालू आसा. एक मोठी ग्रामसभा जावन आतां चडावडीचें जशें वातावरण निर्माण जालें तशें जातलें काय कितें. तेन्ना आमी आमची मेंबरां विचारलें तुमी जे विरोध करता तांकां समजोवपाचो तुमी यत्न करतले काय, म्हणजे तेणी ताका मान्यता दिल्ली आसा की ते चडांत चड लोकांक समजोवन पॉझिटिव्ह करतले अशें. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकर. अयोध्येत रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठे उपरांत रामभक्तांच्या अयोध्या वारीक नेट. दिसाक लाखांनी लोक बालक रामाच्या दर्शनाक. सरासरी 3 लाख गोंयच्यानय रामभक्त अयोध्येक चल्ले. प्रुडंटाचो प्रतिनिधी शरयूचे देगेर रामाच्या जन्मभूंयेंत भव्य दिव्य नव्य राम मंदिरात पावलो. खासा रिपोर्ट. आमी सध्या आसा मोपा एअरपोर्टार. तर मोपा एअरपोर्टार आमी हे खातीर आसा कारण आयज आमी जी परशुराम भूमी गोवा म्हणटा थंयच्यान राम जन्मभूमी अयोध्या हांगासर आमी वचपाचे आसा. तर आमी अयोध्येक पावल्या. तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवपाक शकता जे अयोध्येचे राम मंदिर ते तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवपाक शकता. जशें आमी तुमकां सांगलेलें, आमी जेन्ना मोपाच्यान भायर सरले आमी सांगलें की जेन्ना आमी अयोध्येक वता तेन्ना आमी तुमकां आमच्या वांगडा अयोध्येक वता आनी तुमकां आमी आयज हांगासर भोंवडावपाक हाडला अयोध्येक. आमी अयोध्येचे जे वाट्यो आसा ते दाखयल्यो, तशेंच एअरपोर्ट जे नवें जालां ते दाखयलें. आतां राम मंदिर आसा ते आमी तुमकां दाखयतात. हम लोग यहाँ मतलब बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं. मतलब 500 साल वाला जो
खुशी है उसमें मतलब पूरा हुआ है। और हम तो यहाँ अयोध्या वासी हैं, हमको 34 साल हो गए। बहुत खुशी हुई मन में, बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई दर्शन करके, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। अच्छा लग रहा है हम लोग दर्शन करके। हम लोग कल पहले घर भी यहीं पे था तो हम लोग भी देखे थे राम मंदिर में, जब भगवान जी टेंट में थे तब भी हम लोग देखे थे, और जब उनका घर बन चुका है हम लोग तब भी उन्हें देख रहे हैं। बहुत अच्छा। हे जे देऊळ आसा अयोध्येन हनुमानगडी, त्या हनुमानाच्या देवळान आमी आत्ता वचून येयल्या। या मंदिराचें म्हत्व अशें आसा की हे थंय हनुमान हांगासर जे संपूर्ण जे अयोध्या आसा त्या अयोध्येचे राखण हनुमान ह्या हांगासर गडाचेर बसून करताले। जेन्ना आमी देवळान भितर गेले तेन्ना आमकां मनमोहक असे दृश्य दिश्टी पडले। जे देवूळ आसा, जे रामलल्लाचे जे अयोध्या हे जे राम मंदिर आसा ते मनमोहक आसा। जे ताजे भितरल्यान जी तेजी कारिगिरी जाल्या ती सुद्दां जर तुमी पळयत जाल्यार ती मनमोहक अशी कारिगिरी आमकां दिश्टी पडटा। स्टुडंटा खातीर अयोध्येच्यान स्वप्नील तारी आनी सगळ्या राम भक्तांक जय श्रीराम। कोंकणी भाशेत आतां जायत्यो संदी तयार जावपाक लागल्यात, पूण कोंकणी संशोधन साहित्य हातूंत येवपी तरणाट्यांचें प्रमाण सापूच उणें। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 37व्या राजभास दिसाच्या कार्यावळींत उलयलो। मुख्यमंत्र्यान 67 जाणांक पुरस्कारान सन्मानीत केले, जाल्यार 20 जाणांक शिश्यवृत्ती दिली। कोंकणी ट्रान्सलेटर मेळनात म्हण मुख्यमंत्री परत एकदां उलयलो। साहित्य किंवा लेखन नाटक असले किंवा संशोधन असले खूप कमी जालें आसा। आमकां अपेक्षा आसा की चडांत चड तरणाटे ह्या क्षेत्रांत येवपाक जाय आनी ताची गरज आसा। म्हणून तुमी सगळ्यांनी तो प्रयत्न करचो, तुमचो सगळ्यांचो प्रयत्नाची गरज आसा। सरकार म्हणून ताका वेगवेगळ्यो गजाली आमी सातत्यान हाजे फुडें करतले। आयच्या दिसा जेन्ना आमी कोंकणी भाशीक राज्य म्हणून आमकां जेन्ना वळखतात, आमी एक शेड्यूल कोंकणी भाशा घडल्या उपरांत आमकां जेन्ना जेन्ना देशाचेर एखादो कोंकणी ट्रान्सलेटराची गरज आसता, कोंकणी भाशा ट्रान्सलेटर आनी तो मेळना म्हटलो काय हे जर राज्य भाशा मिनिस्टर किंवा एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून वायट दिसता। हांव म्हजें स्पश्ट मत आनी प्रांजळ मत व्यक्त करता। मोगोच्यो सगळ्यो कार्यकारी समिती बरखास्त, सगळ्या कार्यकारी समित्यांचो कार्यकाळ सोंपलो। मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकाराची घोशणा। लोकसभा वेंचणुकेक बीजेपी पुराय तेंको। मडगांवां मोदीचे सभेक मोगोचे कार्यकर्ते वतले। दिवचलच्या नरेश सावळाचो राजिनामो मोगोन मानून घेतलो। नरेश सावळ एक राजिनामो दिलो अकस्मात, तो राजिनामो आमी एक्सेप्ट केला। 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत सगळे समिती सोंपिल्ले आसात। आज आमी मतदारसंघ समिती म्हणून आसता मोगो पक्षाच्यो, त्यो सगळ्यो आमी बरखास्त केल्या। आनी नरेश सावळ हो वर्किंग कमिटीचो प्रेसिडेंट आशिल्लो, तो राजिनामो दिल्यार ती समिती आमी बरखास्त केल्या आनी सगळे अधिकार आज केंद्रीय समिती कडेन आमी दवरल्या। आमच्या इलेक्टेड मेंबर्स ZP आसूं, सरपंच आसूं, कावन्सिलर आसूं, ते आमच्या बरोबर ह्या केंद्रीय समिती बरोबर आसतले। आज आमी लोकसभेची निवडणूक लागीं आयल्या आनी लोकसभेची निवडणूक आमी आज सरकारान भाजपा बरोबर आसा, तेन्ना आमी डिसिजन घेतिल्लें आसा की लोकसभेक भाजपा बरोबर वचपाचें। ते जो कॅन्डिडेट नॉर्थ आनी सावथाक दिता त्याचे बरोबर मोगो पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते, वोटर्स आनी पदाधिकारी आसतले। तशेंच आमचे पंतप्रधान मंगळारा सावथ गोवा घेतात तेन्ना मोगो पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमी थंय त्या मिटींग एटेंड करची अशें आव्हान करता। हांव सगळ्या मोगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक किंवा मेंबराक सांगूं सोदतां की पब्लिकाक जेन्ना आमी उलयता तेन्ना शिस्तीत उलोवचें, बेशिस्त खोपोवन घेवचें ना आनी मोगो पक्ष कारवाई करपाक फाटीं सरचो ना।
मार्रा पिळर्णा मूळ पंजाबचो NS धिल्लन म्हणटा तो 77 वर्सांचो बिझनेसमॅन ताज्या बंगल्यात मेल्ल्या अवस्थेत सापडलो. ताज्या आंगार घावे आसात. ताजे भांगरूय गायब. पुलिसेन खून आनी चोरयेची केस रजिस्टर केल्या. तपास चल्ला. धिल्लन फाटल्या 8 वर्सां सावन थंय रावतालो. मॉर्निंग में इनका बॉडी मतलब it was found by his staff. Prima facie it seems like there are injuries on his body and इनके जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी भी मिसिंग है. So we are registering an FIR under 11 sections also and we suspect somebody. So we are almost in the part of investigation whether they have committed this offence or not. We are registering case of murder and robbery, but we have almost zeroed down the people. दिल्लो साहब इधर से कब से रह रहे थे इधर, कुछ पता है? 2016 से इधर रह रहे हैं. लास्ट नाइट कोई इनसे मिलने आया था, कितनी सच्चाई Some इसमें? guest has been arrived into this. No, I told you he is into the hospitality business. So guests used to come. So इनके गेस्ट भी आए थे. So that is what I said. It is we are in the initial stage of investigation. People had come to meet him. So some people are missing. So we are we are looking into all those aspects. So he was staying alone? He had some people to assist him. He had a manager also. Okay. मोपा एअरपोर्टा वयल्यान मोरजे हरमल वचपी ट्युरिस्टांक द्रविडी प्राणायाम सायनबोर्ड सारखे लावंक नाशिल्ल्यान मोरजे हरमल वचपी ट्युरिस्ट म्हापशा पावतात. थंयच्यान परत भोंवडी. ट्युरिस्टाच्या बोल्साक फुकटचो खार. खासा रिपोर्ट. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचो टुरिझमाक मोठो लाव जातलो म्हूण सरकार नेटान सांगता. मोपा विमानतळाचेर टुरिस्ट व्हडा प्रमाणात देंवतात. मात विमानतळा वयल्यान मोरजे हरमला वचपी टुरिस्टांक द्राविडी प्राणायाम करचो पडटा. सायनबोर्ड सारखे नाशिल्ल्यान ते सगळे म्हापशा पावतात. थंयच्यान आपल्या डेस्टिनेशनाचेर पावता म्हणसर तांकां नाका पुरो जाता. बोल्साक फुकटचो मार बसता तो वेगळोच. ज्या बोर्डार मोरजे हरमल ही जे दर्यादेगे आसात ते म्हापसाच्या दिशेन दाखयल्ले आसात. कोलवाळे हो बोर्ड आसा. खरें म्हणल्यार मोरजे हरमल वतलो जाल्यार पेडणेच्यान दुसरो रस्तो आसा आनी त्या रस्त्यान एकदम शॉर्ट रस्तो आसा आनी शॉर्टकट पडटा. थंयसर जर वतलो जाल्यार सुकेकुळण हांगा सारको दिशादर्शक फलक लावप गरजेचें आसलें. मात थंय लावंक ना. थंय फक्त 2च जागो दाखयल्यो, एक पणजे आनी दुसरो पेडण्या. त्या खातीर जे ट्युरिस्ट मोपा एअरपोर्टा वयल्यान येतात ते कोलवाळे येतकूच तांकां दिसता आतां हरमल वयतलो जाल्यार तांकां म्हापसा वयचें पडटा. म्हापसाच्यान हरमल आनी मोरजे वचचें पडटा. दुसरो एक इंट्रस्टिंग गजाल म्हळ्यार म्हापसा सायटीन आशवे 18 किलोमिटर दाखयला. आशवे एक्चुअली मांद्रे त्या खातीर थंयसर दाखोवपाक जाय आसलें, मात थंय दाखयल्लें ना. डायरेक्ट म्हापसा येवचें पडटा. आतां हो बोट नेमको खंय व्हरता तें आमी पळोवया. खंयच्यान नेमकें डायवर्जन दाखयलां तें आमी पळोवया. सायनबोर्डा प्रमाण दाखयता ते दिशेन गेल्यार आमी म्हापशा पावत आयले. कोलवाळे पावले थंय हो बोर्ड. आता आमी आसा आमच्या फायनल स्पॉटार, तो म्हणजे कोलवाळी जेरी लागली. कोलवाळी जेरी फुड्यान जो फ्लायओव्हर आसा त्याच्या आयल्यान एक बोर्ड लायला आनी लेफ्ट सायडीन वचपाक डायवर्जन दवरला. त्या बोर्डार अशें बरयला लेफ्ट सायडीन वतात हरमल पावतले, मोरजे पावतले आनी वागातोर पावतले. म्हळ्यार आमकां जर टुरिस्टांक जर मोपा एअरपोर्टा वयल्यान हरमल किंवा मोरजे जर वतलो जाल्यार तांकां कोलवाळी डायवर्जन घेवन म्हापसाच्यान शिवोलच्यान तांकां जो रस्तो आसा तो दाखयता मोरजे आनी हरमल वचपाक. आमीच जर पळयलें जाल्यार ही प्रकरणां कांय नवीन न्ही गोंया खातीर. येरादारी खात्याचे वेगवेगळे प्रकार जे आहात ते आमकां उक्ताडाक येत असतात आनी ह्याच फाटभुंयेचेर हो एक नवीन प्रकार जो आसा तो आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. प्रुडंटा खातीर साहिल नार्वेकर. दरेक जिवाक जगपाचो अधिकार. फाटले 1.5 वर्स जाले पणजे तोका वयल्या भोंवत्या सुण्यांची एकलो कुयदाद घेता. एके बँकेचो क्लार्क. अर्दो पगार ह्या मोन्या जातीचेर मोडटा. फुडें भोंवत्या जनावरांक शेल्टर होम बांदपाचो प्लान. पॅट्रन माळेत, पॅट्रन पाय वसंत पै. हॅलो अँड वेलकम टू दीस एपिसोड ऑफ पॅट्रन. आयज आमी आसा टोका करंजळे हांगासर आनी आमच्या कडेन आयज आसा वसंत शांताराम पै, जे गेले वर्सभर हांगासर जे स्ट्रे डॉग्स आसा ह्या लोकेलिटीन जे स्ट्रे डॉग्स आसा तांकां फीड करता, तांची कॅर घेता आनी
सेल्फलेसली हे तेंचे वर्सभर जे आसा ते काम चालूच आसा. एक वर्स माहीत जालें, 2 वर्सां जायली आतां. इट ऑल स्टार्टेड ओनू चवथीक म्हाका कोणें तरी हें केलो, दुसऱ्या दिसा गणपती आशिल्लो आमगेर, यू कॅनॉट डू दीस आनी अशें अशें म्हणटालो. आनी मागीर आतां तेन्ना आनीक चड सुरू जालें म्हजें. एंड दीस वील कंटिन्यू टील आय डाय. आसा म्हणसर हांवें चालूच दवरतलो काम. कित्याक हांव म्हणणें म्हजें कितें, एवरीबडी हॅज गॉट रायट टू लिव. सगल्यांक जगपाचो अधिकार आहा. आनी दुसरें म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार पीपल शूड नॉट हेट द एनिमल्स. एकटो डेक्स्टर ब्रगांजा म्हणून IAS ऑफिसर, ताणें असो खूब हेल्प केला. म्हणल्यार मोरली सपोर्टेड मी. आनी लोकांनी आनी कोणें तुमकां अशें सपोर्ट बीन केला आनी बाकीचें फंडींग जावं तशें कितें? फंडिंगाचो प्रश्न ना. आय विल स्पेंड माय ओन मनी. ना, आय एम वर्किंग इन अ बँक. आय एम अर्दी तरी सॅलरी हांव उडयता तांचेरूच. सो तुमी कोणा कडसून अशें फंडींग बी तशें कांय ना, म्हणजे तुमचें स्वताचें ओन तुमी? ओन, सगळें ओन. आय वॉन्ट ओनली मोरल सपोर्ट, दॅट्स ऑल. तो लोकांनी करचो, तो लोकां कडेन ना सद्या. आनी हांव आतां व्हेरी शॉर्टली आय विल बी टेकिंग VRS व्हेरी सून. वीथ गॉड ग्रेस, इफ माय वन वर्क इज डन, आय विल बी स्टार्टिंग अ शेल्टर होम with at least 50 to 60 dogs in starting. गव्हर्मेंटान वॅक्सिनेशन करचें. म्हजे कडेन ऑलरेडी 2 जाण आसा स्टेट डॉग्सूच ते. तांकां पोसल्या तांकां? हय, पोसल्या. तांकां खंय सोडना. तर हे आशिल्ले वसंत शांताराम पै, जे गेले वर्सभर 20 ते 25 अशे हांगासर जे कुत्रे स्ट्रे डॉग्स आसा तांकां ते हांगासर फीड करता, तांची कॅर घेता. आनी तांचे फुडें वचून अशी वीश आसा की तेंच्या खातीर जे स्ट्रे डॉग्स आसा ह्या लोकेलिटी तेंच्या खातीर शेल्टर होम तांकां एक बांदपाचें आसा. तर पेट रनच्या आयच्या एपिसोडान इतलेंच. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार वांगडा हांव कानिफ नात्तारी. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.